सो आम्ही दोन्ही अध्यायांतू कंटेंट ऑफ गीता समराइज्ड म्हळ्यार गीतेका ताका बरें सांख्य योग म्हणटात. हे प्रभुपादान बरयलें तशें प्रभुपादान बरयलें भगवद्गीता एज इट इज म्हळ्यार हाचे वयरी आमी अर्थ करच्याक पळोवंक. हे सूर करचे फुडें हांगा आशिल्ले मालगडे तशीची मालगड वैष्णवाची आनी मिगेल गुरू तशीच प्रभुपादाल आशीर्वाद घेवन घेवन हांव मुखार सुन्न वता. आनी कसले चूक आसल्यार हांव म्हणलें तूं कसले मिगेले अर्थ जायना जाल्यार सांगेलां तूं त्या मिगेल चूक आसून घेवन म्हाका क्षम करता म्हणून सुरेरी तुमगेले निमगोवन घेवन हांव मुखार सुन्न वता. हरे कृष्ण. सो आमी एका अध्यायांत पळयला आसा अर्जुन विषाद योग. अर्जुन विषाद योग म्हळ्यार आनी कुरुक्षेत्राचे रणरंगाचे अवलोकन पळयला आसा. हे आमगेले फुडल्या क्लासांतू माधव शरण प्रभून घेतिल्लें आसा. हांतू आमी पळयले चारी अर्जुनाले क्वेश्चन आमी आयकलेले आसा. हे 4 क्वेश्चन अर्जुनान सांगिल्ले आसा. हे 5 क्वेश्चन दोन्ही अध्यायांत येवचे. हे दोन्ही अध्यायांतू येवचे तेवे दोन्ही एका श्लोकादकून 10 श्लोका भितर येता आसता. सो दोन्ही अध्याय 5 विभाग जावन येवन 5 विभाग जावन येवन हे केला डिवाइड केला. अंतू ಅದಕ್ಕೂ 10 ಶ್ಲೋಕದೈ अर्जुन हरे कृष्ण. नलिना माताजी ऑनलाईन असलाय. माताजी तुम्ही थोडं टेक ओव्हर केलेलं ऐकशील ते कनेक्शन येऊन का? हरे कृष्ण. नलिना माताजी ऑनलाईन असलाय. अभय असं थोडं टेक ओव्हर करताच व्या प्रभू कनेक्शन समजावतन का? हरे कृष्ण. कनेक्शन ಮಾಡ್ತವೆ. वय क्लियर असा. आता केदान बिते ये ते कनेक्शन ಮಾಡ್ತಲ್ಲ सांगू का? वय I can support. वय ओके. आता प्रभून सुरू केल्याने तुका हांव कंटिन्यू करता. अर्जुनाल डाउट्स म्हणून सांगिल्ल्या अर्जुनाल डाउट्स 2.1 to 2.10 अर्जुनाल डाउट्स आशिल्ले फर्स्ट सेक्शन आतू तेंच्यानो कृष्ण सरेंडर करता. अर्जुन कृष्ण सरेंडर करता. तेंच्यानो ये चॅप्टर आंतू एक इति म्हण सांगप 2.11 to 2.30 तांगा कृष्ण ज्ञान दिता. 2.31 to 2.38 ते कर्मकांड ते कॉन्शियस by performing तांगल ड्यूटी तिमोनो कृष्ण अर्जुनाक एक्सप्लेन कोन दिता. तेंच्यानु एमचे सेक्शन आंतू 2.39 to 253 तांगा बुद्धी योग सांगता. ते फाइट करू सांगता. फाइट बट विदाउट एनी रिएक्शन. कसाल की तुमका रिएक्शन नातिल्याने फाइट कोरका. निष्काम काम योग म्हूण सांगून
तुम्ही तांतू तुकून काय प्रतीक्षा कोरनातिल्यान तुम्ही फाईट कोरका मागीर वन वर्क्स विथ नॉलेज एक आळू ते नॉलेज दवरून तांणी काम करचें तेंच्यान thus detached from fruit of his work. Okay, totally thus detached from the fruit of his work. ते आमी तांतू तुकून आमकां इथे मेळटा आमकां तांतू इथे गेन आसा म्हूण सांगून आमी काम करूपणा आमी डिटॅच जावंका तांतू तुकून ना जाल्यार आमी ताका ते रिएक्शनाक अटॅच जाताने तें जावन येता 2.54 to 2.72 2.54 to 72 तांगा स्थितप्रज्ञा ते स्थितप्रज्ञा म्हळ्यार हें सगळं मनाक व्हरून जातरी ते समाधी स्टेजार तावडली सांगता कृष्णा यू फाईट आनीका become fixed in Krishna conscious अंतू मन दवरनु कृष्णाचेरी मन अर्पिंचुकोरनु फाईट करी म्हूण सांगता by working in buddhi yoga ekalo yeah 180 is material attachment and equipoised platform of liberation called samadhi talta je एक कंटेंट यें दिल्यात भितरी 2.1 to 2.72 तांतू कृष्णा कशी डिस्क्राइब करता म्हळ्यार सांगचे कनेक्शन वाटतं केलं सांगू का कनेक्शन ओके जालें आसा बलराम किंकर प्रभु ऑनलाइन आसा ओके ओके थैंक यू नलना तांगा डायरेक्टली दे कैन स्टार्ट फ्रॉम श्लोकास ओके yes प्रभु yes माताजी thank you माताजी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माताजी so स्क्रीन शेअर करता so माताजी नांग सांगिल्लें आसा ऑलरेडी खंयचे श्लोक तुकोन आमगेले दोन्हीचे अध्याय विभाग केलेले म्हणून घेवन सो आमी आतां इंडिविज्युअली जावन घेवन फर्स्ट श्लोक तुकोन जी पळोवचे ताचे फुडें हांव एक सांगो पळयता आसा कसं म्हळ्यार अर्जुनाले 5 क्वेश्चन कसं निमगेलेलें ताणें म्हणून घेवन एक कंपॅशन निमगेलेलें ते म्हळ्यार अनुकंप निमगेलेलें एका अध्याय 28 श्लोका टू 30 श्लोका ताणें निमगेलेलें आसा ताका उत्तर जावन घेवन अर्जुनाक कृष्णान 11 दुखून 30 श्लोक 11 to 30 थंय रिप्लाय दिल्ले हें आमी आजी पळोवचे वचे कंपॅशन अनुकंप कृष्णान सांगिल्ला अर्जुनान सांगिल्ला उत्तर जावन घेवन कृष्णान खंयचे दिलेले म्हणून पळयलें आनी सेकंड क्वेश्चन लॉस ऑफ एन्जॉयमेंट म्हळ्यार खुशी कोणाला खुशी पावचे हांव विन जाल्ले दव म्हणून जाल्यार ताका राज्य मेळ्ळें म्हळ्यार कोणाला हांवें खुशी अनुभवचे म्हळ्यार प्रश्नाक 1131 to 1135 ते आशिल्ले क्वेश्चनाक अर्जुनाक प्रश्न ते कृष्णान 31 to 32 श्लोकांत ताका आन्सर दिलेले आसा थर्ड क्वेश्चन अर्जुनाले फियर ऑफ सिनफुल रिएक्शन म्हळ्यार पाप प्रज्ञा ताजे भय हें ताका प्रश्नाक कृष्णान 33 to 37 तांतू उत्तर दिलेलें आसा आनी हें फोर्थ क्वेश्चन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॅमिली ट्रेडिशन आमगेले साम्राज्य गेले नंतर ट्रेडिशन पुरा वता ताजे नंतर हक्का उत्तर कृष्णान 45 to 46 थंय दिलेलें आसा आनी आयचे प्रश्न येवचे 2.6 सांगतो इनडिसिशन म्हळ्यार असमंजस युद्ध करका की नाका की म्हळ्यार त्या प्रश्नाक उत्तर आमकां कळटा भगवद्गीता वाचिल्लें सो फर्स्ट श्लोका येता आनी संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं मिषीदन्तम् इदं वाक्य उवाच मधुसूदन म्हणून संजय सांगता संजय हाजी फुडली श्लोक वरे अध्यायांतू संजयान सांगिल्लें
तद्निमित्त कसं अर्थ कोणी का म्हळ्यार हांगा अर्जुन इतले महारथी जाल्ले रिची थंय हांगा युद्धांत तागेले येद्रा रब्बिले द्रोणाचार्याक आनी भीष्माचार्याक पळोवन घेवन युद्ध करना म्हणून चारय प्रश्न ऑलरेडी आयकले आमी एका अध्यायांत. ते नंतर कसं करता म्हळ्यार अर्जुन हांगा येवन पूर्ण कुलेक्षणा कृपया कृपया विष्णू अश्रुपूर्ण म्हळ्यार धोळ भोर घेवन रडतास म्हणून सांगतास. कोण अर्जुन हांगा कसं लायक तागेले भौतिक अलौकिक लौकिक अनुकंपा दाखयतास अर्जुन हांगा कोणा वयरी तागेले गुरु वयरी आनी भीष्माचार्या वयरी. आनी हे इतले जन इक्र अक्षोहिणी कौरवाल्यागी 7 अक्षोहिणी पांडवाला असेल त्या पूर्ण जण मरताची म्हणून ताका एक अनुकंपा लौकिक अनुकंपा भौतिक म्हळ्यार हे देहा वयरी ताका अनुकंप येता आस तशीची तो विलाप बरे करतास लॅमेंट करतास. कित्याक म्हणून पळयल्यार हागेले तो बॉडीली प्लॅटफॉर्मार अर्जुन सांगा अर्जुन दाखयता आस कित्याक म्हळ्यार कृष्ण हे सूर जावचे फुडें सॉरी अर्जुन सूर जावचे फुडें एका अध्यायांत 20 श्लोकांत सांगतास तागेले बाण न्ही हे कसं बिल्लू घेवन तो राबून आसता ते राबून घेवन युद्ध करच्याक रेडी जावन आसता मारच्याक युद्ध करूंक. तेदना कृष्ण आमगेल हृदया भितर बसून आसा प्रत्येक मनशाले कसं जाता म्हणून ताका कृष्णाक कळटा. सो कृष्ण कसं करता म्हळ्यार ताण युद्ध केल्ले म्हणून जाल्यार ह्या भगवद्गीता याना आनी मुखारसून ताजे कितें कृष्ण कसं करता परमात्मा जावन ताका इंट्यूस करता कसं करच्याक भगवद्गीते सांगची तशी करची तशी ताका कसं करता म्हळ्यार कृष्णाक अर्जुनाक सांग तशी करता म्हाका युद्धा मुखार कोण राबला म्हणो का म्हणून सांग तशी सांगून घेवन कसं करता अर्जुन कृष्णा सांगता म्हाका युद्धा मुगेल युद्धा मुखार ताका गोत ना युद्ध येताना गोत आसा कौरवांत कोण कोण आसची म्हणून बट स्टील कृष्ण ताका इंड्यूस करता हृदयांत परमात्मा जावन बसून आसून कित्याक म्हळ्यार कृष्णाले आशी कसं म्हळ्यार भगवद्गीता अनेपास हे लोकांक अनेपास दिवपाक कित्याक म्हळ्यार कृष्णान 4 अध्याय सांगिल्लें आसा हे सुरेरी हांव विवस्वाना सांगिल्लें आसा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हव्यम विवस्वान मनवे प्रावा मनुरिक्षाक वे ब्रवीत म्हणून सांगिल्लें आसा. हे कितकी वर्ष फुडें मनु इक्ष्वाकू डायनेस्टी सॉरी सूर्यदेवाक सांगिल्लें आसा. सूर्यदेवा दुखून मनु दुखून इक्ष्वाक वागिल्लें आसा. ह्या इक्ष्वाकू दुखून आयिल्ले भगवद्गीता परंपरा नाश जाल्ले त्या निमित्त अनेपास सांका जातले पडले म्हणून 4 अध्यायांत एका श्लोकान सांगता आसा. सो हे अर्जुनान बाय चुकून युद्ध सुरू केल्ले म्हणून जाल्ले तेदना कृष्णाले इच्छे कसं असं ते भगवद्गीता सांगचे ते साध्य जायना. त्या निमित्त कृष्ण कसं करता अर्जुनाक इन्स्ट्रुमेंट हॅज एन इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करून घेवन ताका कृष्ण अर्जुनाक युद्धा मुखारी गुरुले आनी तागेले भीष्माचार्याले येद्रा मुखार हाड राबयता. तेदना ताण बिल्ल आनी कांड दवरून 4 प्रश्न निमगेता. 4 प्रश्न निमगून आनी सांगता कसं म्हळ्यार हांगा फर्स्ट श्लोकांत कृपया विष्णू म्हाका कंपॅशन येता म्हळ्यार कृपा म्हळ्यार अनुकंप येता म्हाका युद्ध करचें नज म्हणून युद्ध करचें नज हांगेल वयर युद्ध करचें नज म्हणून हें येता म्हणून सांगता हें सांगताना रडता आसता कोण अर्जुन इतलो महारथी जाल्यार रिची तो साधारण मनीस न्ही 12 वर्ष ताणें अज्ञातवास आसतना ह्या कौरवा कशी मारका म्हणून कशी तागेले आयुध ओट्ट करका म्हणून पुरा प्रॅक्टीस करता आशिल्लो मनुष्य 1-2 दिसाची न्ही 12 वर्ष फुडें ताजे फुडें जाल्यार तो तागेले कौरव एगेन्स्ट जावन कितली कशी युद्धार जय करका म्हणून ताणें प्रॅक्टीस करता आशिल्लो मनुष्य हांगा येवन रडता आसा सांचे रडुशी ते चांचे चडशी रडचे ते हांगा प्रभुपादान भावार्थान बरयल्या प्रकार ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मॅन म्हणून बरयला. कंपॅशन तागेले कसं म्हळ्यार लौकिक अनुकंप एक समुद्रा भितर एक मनुष्य अंतू बुडल्यारी ताका कोणी उबारता ताका उबारता की तागेले ड्रेसा उबारनाची कोणी मनशा फर्स्ट उबारचे पळयता समुद्रा दुखून बुडता आस म्हळ्यार तशी अर्जुन हांगा ए ड्राउनिंग ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मॅन तो ड्रेस काडू पळयता ड्रेस सेव करू पळयता रादर दॅन ए मॅन म्हणून प्रभुपादान सांगिल्लें आसा.
सो अनेक अंत विषय कसं म्हळ्यार मधुसूदन हांवें म्हळेलें कसं म्हळ्यार हांगा कृष्णाक मधु म्हळ्यार दोन तात्पर्य दिलेलें आसा, ठीक दिलेलें आसा आचार्यान. एक कसं म्हळ्यार मधुसूदना म्हळ्यार अर्जुनाल आशी कसं म्हळ्यार तुवें मधु म्हळ्यार राक्षसाक फूड मारलेलें आसा, तशीच ह्याच्या मुखार देखून तूं तांकां पुरा मान सोडी म्हणून एक तात्पर्य. अनेक तात्पर्य कसं म्हळ्यार हांतू मधु म्हळ्यार म्हगेल्या हृदया भितर आशिल्लें एक कसं म्हणचे आमगेले मिसअंडरस्टँडींग ते काडी म्हणून कृष्णाक अर्जुन सांगता. सो मिगेल मिसअंडरस्टँडिंग कसं आसा ते तांकां मारना तशें रावचे तशी कसं मिसअंडरस्टँडिंग आसता, ते युद्ध करून रावचे तशी मिगेल मिसअंडरस्टँडिंग कसं आसा त्या मिगेला दुखून काडी म्हणून मधु सुदना म्हणून सांगिल्लें हे दोन तात्पर्य सांगता आसा. सो आमी हांगा पळोवचें जाल्यार हांगा एक उदाहरण प्रभुपादान बरें दिलेलें आसा. एक पिंजरा म्हळ्यार केजा भितर एक रायल अंतू आसतना अंतू एक लायक पक्षी गिडी म्हळ्यार कीर हांडितना राया खुशी जावन घेवन ताका एक भांगराचे अंतू केजा भितर दवरताची. ते तागेले कामाचे दिता चंदकून पळयाची म्हणून तांणी कामाच कसं करताची ते भांगराचे केजाक चंदकून पळयता शिवाय भितर आशिल्लें किराक ताका एक चूर खाण जावं फूड जावं दिनाची. तशी जाले नंतर ते कीर मरता. हेची अर्जुनाली स्थिती असता. कसं म्हळ्यार हांगा दिलेल्या प्रकार कृष्णा has given a general understanding of a difference between a body and soul in the second chapter. One cannot satisfy the bird simply by cleaning the cage of a bird. One must feed the bird. Similarly, one cannot satisfy the soul simply by satisfying the body. Body satisfy केल्यारी आमका soul satisfy करले म्हणके जायना. Proper knowledge leads to proper action. Material compassion, lamentation and tears are all the sign of ignorance of a real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. Self-realization म्हळ्यार कसं ने compassion for the eternal soul. आमगेले आत्मज्ञान कसं म्हळ्यार आमगेले आत्माक कसं जावका ते आमकां कळच्याक ताका सेल्फ रियलायझेशन म्हणटात. कंपॅशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मॅन इज अ सेन्सलेस. A man fallen into the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing the outward dress, the gross material body. That this chapter instructs us in a self-realization by an analytical study of a material body and the spirit soul. सांख्य फिलॉसॉफी म्हळ्यार कसं ने म्हणून दिला आम्ही भौतिक देह आणि आत्म कसं ने म्हणून सांगचे हे सेकंड चॅप्टरान दिला म्हणून सुप्रीम पर्सनॅलिटी सांगला म्हणून प्रभुपाद सांगता. कोण सांगचे हे श्रील प्रभुपादान कृष्णान कसं सांगला म्हणून सांगता. सो हांगा कृष्णाले अर्जुनाले स्थिती कसं म्हणून सांगल्यार पंडित जावन गेला आसता, क्षत्रिय जाल्यार क्षत्रिय धर्म करना आसता. तो कसं करता म्हळ्यार एक शूद्राल म्हणके एक बॉडीली प्लॅटफॉर्म आमगेले देह भौतिक देहा वेरी तागेले सहानुभूती असता. कोणाला वेरी गुरुल वेरी भीष्माचार्या वेरी आणि तागेले स्नेहिताल वेरी आणि विंगडच्यान रायाल वेरी पूर तागेले हे असता तागेले सहानुभूती असता. तेची तागेले कसं कर्तव्य तागेले क्षत्रिय जावन कर्तव्य कसं आसा पळय तें आसना. ताची कितेरी हांगा प्रभुपादान अंत बरयला कसं म्हळ्यार आमी पंडित जावका रादर देन ए शूद्रा म्हणून फर्स्ट चॅप्टरान फर्स्ट श्लोकांत बरयला आसा. सो सेकंड श्लोकांत देखून आमी सूर करची म्हणून जाल्यार पळयल्यार आनी सेकंड श्लोकांत कसं येता म्हळ्यार श्री भगवान वाचा म्हणून सांगलेलें आसा. सेकंड श्लोक सूर जावचेची कृष्णान उलोवचे निमित्त हांगा आमी अर्थ कोण घेवत कसं ने म्हळ्यार कृष्ण उवाचा म्हणून कसं सांगिल्लें हांगा. कृष्ण उवाचा और मधुसूदन उवाचा और वासुदेव उवाचा म्हणून सांगिल्लें. बट प्रत्येक श्लोक विंगड जनान म्हणटाना संजय उवाचा धृतराष्ट्र उवाचा म्हणून सांगिल्लें आसा. हे आमी अर्थ कोण घेवका कितले हे महत्व म्हणून कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट श्लोक कृष्णान कसं म्हणलेलें म्हणून व्यासदेवान बरयलें श्री भगवान वाचा म्हणून. हे कशी अर्थ कोण घेवता म्हणून सांगल्यार व्यासदेवान बरयताना सांगिल्लें बट बरयलें कोणे गणपतीन न्हय. प्रत्येकल्या गोत तशें
महाभारत बरयले गणपतीन म्हणून तांगेल कंडिशन कसं आशिल्लें म्हणून सांगल्यार व्यासदेव कसं सांगता ते अर्थ कोण घेवन तूं बरो का म्हणून एक कंडिशन व्यासदेवाले गणपती वयर आशिल्लें ते अर्थ ना म्हणून जाल्यार अर्थ कर न्ही म्हणून जाल्यार तूं बरो चॅनल जेव म्हणून ते आशिल्लें तांगेल कंडिशन सो ह्या बरयता आसतना श्री भगवान वाचा म्हणून गणपतीक गोत आशिल्लें कोण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कोण परमोत्तम देवोत्तम परम पुरुष म्हणून गोत आशिल्लें तशीच व्यासदेवाक वरें गोत आशिल्लें कोण देवोत्तम परम पुरुष म्हणून गोत आशिल्लें ह्यात आमी अर्थ कोण घेवया तद्निमित्त भगवान वाचा म्हणून करताना आमी कसं नाही म्हणत 3 टाइप ऑफ अंडरस्टँडिंग असता सो श्लोक आमी फर्स्ट वाचून घेऊया हाजे पुढे श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिं करमर्जुन सो हांगा सांगतास कसं म्हळ्यार भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक अनेक निमगेल्यार सांगताची भगवद्गीता सांगेल कोण आहे म्हणून सांगल्यार सांगताची प्रत्येक कृष्णान सांगेले अर्जुनाक म्हणून सांगताची बट कृष्ण कोण म्हणून कळच्याक आमकां भगवद्गीता वाजितान फर्स्ट हे दोन्ही अध्याय दोन्ही श्लोकांत वाजितान कळता कृष्ण उवाच म्हणून सांगिल्लें हांगा भगवान उवाच कृष्ण म्हळ्यार कोण म्हणून एक सामान्य मनशाक वाजिताना कळता भगवान उवाच म्हळ्यार कृष्णूची म्हणून कळता से आमी भागवतांत पळत जाल्यार वदन्ति तत्त्वविदस् विदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सभ्यते म्हळेलें आसा भगवान म्हळ्यार हे 3 नमुने परम सत्य परम सत्य 3 नमुन्याचे आमी अंडरस्टँड करीत कसले म्हळ्यार ब्रह्मन परमात्मा भगवान म्हळेलें हे 3 नमुने अंडरस्टँडिंग खंयचे म्हळ्यार उदाहरण दिवन घेवन पळोवचें म्हळ्यार आमी एक सूर्य उदय आसतना सकाळी येताना सूर्याले किरण आमगेले कुडा येताना आमकां अनुभव जाता सूर्याले किरण आयले पण आमकां कसं जाता म्हळ्यार सूर्य उदय जाल्ला म्हणून ते एक नॉलेज ते ब्रह्मन नॉलेज सो ते आमी सूर्य पळोवका म्हणून जाल्यार कुडा दुखून भायर वचून पळयलें म्हणून जाल्यार सूर्य दिसताना आमकां सूर्य दिसता म्हळ्यार ते परमात्मा रियलायझेशन तशीच सूर्या भितरी कोण आसा म्हणून आता ऑलरेडी हांव एक श्लोक सांगिल्लो आसा 4 अध्याय फर्स्ट श्लोक भितरी सूर्या भितर कोण आसा म्हळ्यार विवस्वान म्हळेले देव आसा म्हणून सांगता कृष्ण सो विवस्वान आशिल्लो तो सूर्या भितरी म्हणून सांगिल्लें तें भगवान रियलायझेशन तशीच आमगेले सुप्रीम पर्सन परम सत्या वरे कृष्णाक 3 रियलायझेशन ब्रह्मन परमात्मा आणि भगवान रियलायझेशन भगवान म्हळ्यार परम सत्य जालेलं कृष्ण सच्चिदानंद जालेले कृष्णाले रूप तेची तो कृष्ण कोण म्हणून आणि भगवंतान सांगितलं असं एतेचाम कलाम पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं म्हणाले इंद्रारी व्याकुलम रोके मृडयंती युगे युगे म्हणून प्रभुपादान भावार्थ बरयलं असं कृष्णस्तु भगवान स्वयं म्हणे भगवान म्हळ्यार कोण कृष्णूची स्वयं दावन्यान आशिल्लो भगवान तागेल कोणाले अंश नाही तो तागेल दुखून मस्त अंश येता आसता त्या अंशू आणि तो केदन ह्या लोकांत येता म्हळ्यार ह्या देवताक आणि देवांक आणि इंद्र ह्या देवताचे राय कोण आसा इंद्र तांकां व्याकुलम म्हळ्यार तांकां कश्ट आयिल्ले तांकां आणि राक्षसान अटॅक आनी केले म्हणून जाल्यार तांकां सेव करता म्हणून जाल्यार म्हळ्यार तो कृष्ण आणि तागेल अंश येताची म्हणून सांगता सो हे कृष्णाले एक अंडरस्टँडिंग भगवान म्हळेले अंडरस्टँडिंग सो भगवान म्हळेले अंडरस्टँडिंग तो आणि सांगिल्लें आसा आणि ब्रह्मसंहितांत सांगिल्लें कोण म्हळ्यार ब्रह्मान सांगिल्लें कसं सांगिल्लें म्हळ्यार ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण म्हळ्यार सर्व कारण जालेलो कोण म्हळ्यार कृष्ण तो परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह जालेले तसेल तागेले स्वरूप म्हणून सांगिल्लें आसा सो आणि अनेक विवरण दिलेलं आसा कोण म्हळ्यार व्यासदेव स नमुन्याचे ऑप्युलन्स ते कृष्णाले दिगी आसत म्हळ्यार ऐश्वर्य शक्ती कीर्ती आणि सौंदर्य आणि ज्ञान हे
स नमुन्याचे कोणाले 100% 100% आस की ताक भगवान म्हणत हे पूरा कोणाले आस हे पूरा क्वालिटी म्हळ्यार खाली कृष्णाला मात्र सो विंगड पूरा कृष्णाले अंश शिवे कृष्णाले एक्सपान्शन शिवे तांनी स्वयं भगवान नाही म्हणून आम्ही अंडरस्टँड करीत हे परपट तुम्ही वाचिले म्हणून जाल्यार सेकंड अध्यायाचे सेकंड चॅप्टर सेकंड श्लोक वाचिल म्हणून जाल्यार तुमकां हे क्लियर जावन आसता सो हांगा अनेक विषय कृष्ण अर्जुनाक सांगता अनार्य म्हणून सांगता आर्य म्हणून अनार्य म्हळ्यार अर्थ करचे पुढे आम्ही आर्य म्हळ्यार अर्थ करून घेवका आर्य म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक सिव्हिलायज्ड पर्सन एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन सिव्हिलायज्ड पर्सन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार सिव्हिलायझेशन एक आमगेले योग एक सभ्यता कसं स्पिरिच्युअल रियलायझेशनावेर डिपेंड जावन आसता स्पिरिच्युअल रियलायझेशन म्हळ्यार आमी आध्यात्मिक रियलायझेशनावेर आसता ते कोण अंडरस्टँड केला की ताका आर्य म्हणटात अनार्य म्हळ्यार ए पर्सन देवाक अंडरस्टँड देव म्हळ्यार मायर हे करना देव म्हळ्यार तो विश्वास करना तो आत्मस म्हणून विश्वास करना केन्नाच पडलेली भौतिक लोकांवयर तागेले ध्यान आसक्ती असता तेची ताका ह्या जल्म जाल्या नंतर आनी कसं नाही म्हणून गोत आसतना आनी लिबरेशन म्हळ्यार ताका ह्या जल्म जाल्या नंतर आमी लिबरेशन आनी मुखारसून वचका म्हणून ताका हें आसना मटेरियल कॉन्सेप्टारी असता तसं लाका ताका अनार्य म्हणटाची तो अर्जुन आता कशी उलयता आस म्हळ्यार खाली तागेले गुरु तागेले पितामह आणि तागेले स्नेहित तांगेले विषय मात्र उलयता आसचिवे तो आर्यन कित्याक म्हळ्यार आर्यनाले एक क्वालिटी कसं म्हळ्यार केदारनाथची विष्णूक ताणे खुश करचे पळोवचे केदारनाथची तागेले कसं म्हळ्यार विंगड युगांत विंगड रियलायझेशनाक सेल्फ आद्यते दिलेले आसा आमगेले कलियुगाक हरीर नाम कृष्णा नाम जप करचे तशी द्वापर युगांत आमी मूर्ती पूजन करून न्हू आमगेले सेल्फ रियलायझेशन करचे आणि त्रेता युगांत हवन योग हवन आणि याग करून न्हू कृष्णा तृप्ती करचे ह्या पुरा विंगड युगांत आमकां सांगिल्लें आसा तशीची हांगा अर्जुन क्षत्रिय जावन कृष्णाक कुशी करची सोडची सोडून घेवन तो खाली तागेले बॉडीली प्लॅटफॉर्मार राबून घेवन तागेले आज्जो तागेले गुरु म्हणून आणि बसला त्याची म्हणटा कृष्ण ताका अनार्य म्हणून सांगता सो हे सांगताना अर्जुन सांगता आणि कृष्ण सांगता कसं म्हळ्यार नेक्स्ट श्लोकांत क्लैब्यम मा समगम पार्थ नैनत्वय पद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम म्हणटा तुगेले तू इम्पॉर्टंट म्हळ्यार शंडतन दाखवून घेवन तू आणि तुगेले हृदय दौर्बल्य म्हणून सांगता कृष्ण अर्जुनाक तू इतलो व्हडलो महारथी जाल्यारीची तुगेले हृदय दौर्बल्य वीक हार्टेडनेस म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता वीक हार्टेडनेस आस तुगेले त्या निमित्त तू युद्ध करूक लायक नाही म्हणून तू अनार्य म्हणून सांगता त्या सांगताना अर्जुन कित्याक म्हळ्यार हांगेल दोग जाणां भितरी साख्य हे आसता कसं म्हळ्यार फ्रेंडशिप रिलेशन आसता येदोवरते हे अर्जुन आयकून घेवन तो उत्तर दिता कसं म्हणून सांगल्यार येदोवरते आम्ही अर्थ कोण घेवका अर्जुन येदोवरते कृष्णाले सरेंडर जायनी येदोवरते 4 श्लोक 5 श्लोक ते ऑलमोस्ट कृष्णाक अर्जुन सरेंडर जायनी तेदना कसं म्हणटा आसा हांव हृदय दौर्बल्य ना म्हगेले बरें स्ट्रॉंग हार्ट म्हणून कसं म्हणटा अर्जुन कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इशुबी प्रतियोस्तामी पूजार्य वरिसूदना म्हणटा मिगेल हत्र राबेले कोण द्रोण आणि भीष्म तांणी मिगेल मालगड जाल्ले निमित्त तांकां हांव जीवशी मारचे सोडी तांकां मारचे सोडी तांकां उलोवचे बरें म्हगेले हे न्ही म्हगेले कॅपॅसिटी न्ही क्षमता न्ही तागेले हत्र सांगचे म्हगेले आमी आत्तां जाल्यार कितले आमगेले ट्रेडिशनांत पळोवयत मालगड्यांनी आयल्यार आमी उलयनाची तांगेले हत्राक मालगडे आयले म्हळ्यार आन आम आज्जानी आयले म्हळ्यार मस्त उलयना तांगेले हत्र आत्तां जाल्यार हे ट्रेडिशन आसा हे 5000 वर्स फुडें अर्जुनान सांगचे बरें खरें कित्याक म्हळ्यार तागेले ताका शिकयले गुरु आणि ताका व्हड केले भीष्माचार्याक ताका मारका म्हळ्यार कसं नमुन्याचे म्हणून तो सांगता कित्याक म्हळ्यार हायदवर ते अर्जुन आणि कृष्णा मध्ये तागेले साख्य भाव आसता
सो आनी कसं सांगता म्हळ्यार हांव मारचें म्हळ्यार तूं हांव मिगेल प्लेसार तूं वच म्हण जाल्यार तूं तुगेल गुरूक मारतवे, सांदीपुनी मुनीक मारतवे, उग्रसेनाक तुगेल्या आज्याक मारतवे म्हणून कृष्णाक अर्जुन प्रश्न करता चॅलेंजिंग मोडारी ते सांगून आनी सांगता हे 5th श्लोकारी हे इतले जनाक मारचे बेटर की हांव खंय नो वचून भिक्ष मागून हांव जीवन काडटा, म्हाका राज्य नाका, म्हाका रायल हेच नाका, पदवी नाका, म्हाका सने नाका म्हणून 5 श्लोक ते म्हणटा. सो नेक्स्ट श्लोकार येताना 5चे तागेले प्रश्न अर्जुनाला येता. इंडिसिशन म्हळ्यार असमंजस, ताका युद्ध करता की युद्ध करच्या नज, युद्ध करच्या ना म्हणून ताका एक इंडिसिशन येता. कसं म्हण सांगल्यार श्लोक कार्पण्य दोषो सॉरी 6th श्लोका न चदत विदेनो कतरन्नो गरियो यद्दा जयेमा यदिवानो जयेमा यावेन हत्वा जीविषामा देवस्थिता प्रमुखे धरातराष्ट्र तांगेल निमित्त हांव मरची बेटर की तांक मारची बेटर म्हणून ताका गोतसना कन्फ्युज्ड स्टेटार असता. आम्ही हे कन्फ्युज्ड स्टेटारी मस्त पटी असताचे आमगेल्या जीवनांत न्ही कितकी पटी करका की नाक की म्हणून गोतसना कित्या म्हळ्यार आम्ही एक परप्लेक्सिटी म्हळ्यार एक मनशाले परप्लेक्सिटी म्हळ्यार गोंधळ जीवनांत आम्ही गोंधळांत असताचे केदना मानसिक गोंधळ अशें परो दैहिक गोंधळ कसले एक गोंधळांत अशें परो तेदना आम्ही कसं करका हे आम्ही वच्चे हे मार्ग सम्मुखी अनेक मार्गार वच्चे की कसं नाही म्हणून गोतसना तेदन कसं करका म्हळ्यार आम्ही गुरुले शरणा वचका. हे गुरु शरणा वत्ता कोण अर्जुन, गुरु कोण ताका हांगा स्वयं भगवान कृष्ण जावंगेन भगवान आसता. सो हागेले क्वालिफिकेशन फॉर लिबरेशन म्हळ्यार आत्मसाक्षात्काराक तागेले लक्षण कसले हागेले म्हण सांगल्यार ताका फुल्ल ज्ञान असता ताका कोणाक अर्जुनाक जालें की तागेले सेन्स बरे कंट्रोल्ड असता म्हळ्यार तागेले इंद्रिय कंट्रोल असता जालें की ताका एक कसं म्हळ्यार एक तागेले कृष्णाले हाजी प्रकार इन्स्ट्रुमेंट्स यूज कोन घेवन तो नित्य पार्षद जाल्यार कृष्णाले तो कसं आम्ही मायाशक्तीन अंडर येवन घेवन तो हे उत्तर सांगता असता. तद्निमित्त कसं म्हणून सांगल्यार आम्ही even though he is an enlightened person controlled of a full mind and control and he is qualified to be liberation कित्याक म्हळ्यार तो कृष्णाल वेरी फुल फेथ असता आणि कृष्णाल इन्स्ट्रक्शन कसं सांगता पळय त्या करच्याक तो रेडी असता. तद्निमित्त आम्ही अंडरस्टँड करीत कसं म्हळ्यार अर्जुना इज अ क्वालिफाईड फॉर ए लिबरेशन. सो आम्ही वरे अर्जुनाले रितीर जावन असले म्हणून जाल्यार आमकां वरे कृष्ण भगवद्गीता कसं सांगला पळय त्या आमकां अर्थ करच्याक साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार अर्जुनान सांगता हांगा 7 श्लोकांत कार्पण्य दोषो भवत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसमूढ चेता यश्रेयश्चान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि त्वां मां प्रपन्ना म्हणता. शादि मां त्वां प्रपन्ना. हरे कृष्ण. सो हांगा अर्जुन कृष्णाक ताका सरेंडर जाता. सरेंडर म्हळ्यार ताका तागेले शरणागती जाता. हांगा 2 विषय व्हेरी इम्पॉर्टंट. कसं म्हळ्यार हांगा अर्जुन सांगता असता कार्पण्य म्हणून सांगता. कार्पण्य म्हळ्यार एक कृपणा म्हणटा. कृपणा म्हळ्यार मायजरली इंग्लिशान मायजरली म्हळ्यार कसं आम्ही दुड्डाचे कंजूस म्हणतात त्या कंजूसपण नाही. हे कंजूसपण कसं नाही म्हणून पळयल्यार कार्पण्य म्हळ्यार अर्थ कोण घेवका जाल्यार कृपणाचे विरुद्ध शब्द म्हळ्यार ब्राह्मणा आणि कृपणा ऑपोजिट वर्ड. ते ब्राह्मणा म्हणून अर्थ केल्यार तुमकां कृपणा म्हणून गेलो जाल्यार कशी तो यूज करता म्हणून अर्थ जाता. ब्राह्मणा म्हळ्यार तो ब्राह्मण म्हळ्यार कोण म्हळ्यार एक पर्सन हू रियलायज्ड सोल विदिन हिम. भितर आत्मस हांव भौतिक देह न्ही हांव आत्म आणि गेले काम कसं नाही म्हळ्यार कृष्णाक विष्णूक तृप्ती करचे मिगेल काम. मिगेले सुप्रीम कोण म्हळ्यार कृष्ण और विष्णू म्हणून अर्थ कोण घेतले आणि हे देह मिगेले
भौतिक देह म्हणून अर्थ कोण घेतलेले कोण की ताका ब्राह्मण म्हणतात फुल सेल्फ रिलायज्ड सोल कोण म्हणतात आम्ही ब्राह्मण म्हणतात ताजे ऑपोजिट कोण कृपणा तक कले कसने म्हळ्यारी विष्णु दो कृष्ण दो आत्म दो हे नॉलेज ना खाली तगेले हे भौतिक शरीर मात्र हाव मिगेल फॅमिली मिगेल राज्य मिगेल देश आणि मिगेल कल्ट तशी मात्र असतशिवे विंगड तक नॉलेज असना तसं लाक कृपणा म्हणतो अर्जुन म्हाका सांगता सांगा कार्पण्य दोषो पत स्वभाव प्रचामित्वा धर्म समूढ चेता म्हणून कार्पण्य द्रौबल्य दितून म्हाका हांगा देखून काडी म्हणून सांगता कोणाक सांगता असं कृष्णाक सांगता सो हांगा कृष्णाक अर्जुन सरेंडर जाता येदोवर ते आम्ही पळयल कसं म्हळ्यार कृष्ण आणि अर्जुना भितर साख्य भाव आशिल्लो फ्रेंडशिप रिलेशन आता कसं जाता असं म्हळ्यार कृष्णाले आणि अर्जुनाले पोजिशन चेंज जाता हांगा अर्जुन शिष्याले स्थितीर येता हांगा कृष्ण गुरुल स्थितीर येता गुरुले पोजिशनार येता सो कोण पुरा गुरु आम्ही गुरु म्हणून घेवेत म्हणून प्रभुपादान सांगितलं सांगा नेक्स्ट श्लोकांत वरे सांगितलं असं कित्या म्हळ्यार प्रत्येकल्याक आम्ही गुरु म्हणून घेऊन स्वीकार करू जायना कित्या म्हळ्यार प्रत्येकल्याक कृष्ण तत्व कसं नाही म्हणून गोत्त असना ते कृष्ण तत्व कोणाक गोत्तस की ताका आम्ही गुरु म्हणून घेवेत म्हणून प्रभुपादान क्लियर ताजे अनुवाद भावार्थान बरयला आसा ते श्लोक चैतन्य चरितामृतात मध्य लीलांत बरयला आसा किब विप्र किब न्यासी शूद्र केन नय येई कृष्ण तत्व वेता ये सेई गुरु आया म्हणून कृष्ण तत्व वेती कोण कृष्ण तत्व कशी गोत्तस की ताका ताका पूर्ण ज्ञान आशिल्ल्याक ताका आमी गुरु म्हणून घेवेत तो खंयचेची विप्र विप्र म्हळ्यार ब्राह्मण जातीचे अशे पुरो तो संन्यासी जावन अशे पुरो नवे शूद्र वरे जावन अशे पुरो शूद्र जन्मांत येवन वरे तो कितकी आमी एग्जांपल पळयला आसा शूद्र जन्मांत येवन वरे ताका कृष्णाले ज्ञान आसा तागेले अंडर मस्त जन शिष्या वरे आयिल्ले आसा सो आमी गुरु म्हण कोणाक घेवका म्हळ्यार कृष्ण तत्व आशिल्ले कोणाक गुर्तस की ताका मात्र आमी गुरु म्हणून घेवका सो अर्जुन हांगा तागेले दोस्त तागेले फ्रेंड कृष्णाक तागेले गुरु म्हणून स्वीकार करता सो हांगा नेक्स्ट श्लोकांत तो सांगून घेवन तो कसं करता म्हळ्यार अर्जुन हांव युद्ध करना मिगेले संशय तू पुरा निवारण केल्या शिवाय हांव युद्ध करना म्हणून अर्जुन सांगता सो हे संजय तागेले बॉस कोण धृतराष्ट्र तागेले बॉस सांगता धृतराष्ट्र सांगता कसं म्हणून सांगता संजय उवाच एव भुक्ता ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीव भुवा म्हळ्यार युद्ध करना म्हणून कोण सांगता संजय तागेले बॉस धृतराष्ट्राक सांगता कसं लायक ताका धृतराष्ट्रान सुरेल निमगेलेलो आसा आनी युद्धांत कसं करता आसची म्हणून तागेले विवरण निमगेलेलो आसा ताजे कितें संजयान सांगताना तो ताका कसं म्हणटा म्हळ्यार एक मिनिट परंतपा म्हणून सांगता परंतपा नो एव उक्ता ऋषिकेश गुडकेश परंतप म्हळ्यार हे वर्डाचे सिग्निफिकन्स कसं म्हळ्यार तू लेक्च नाका येदवरते धृतराष्ट्र तू युद्ध करनाशी म्हणून अर्जुनान ताणें आयुध दवरला म्हळ्यार तो परंतप म्हळ्यार कसं न्ही म्हळ्यार तो विंगड शत्रूक नाश करतलो तसलो तो अर्जुन तो युद्ध करताची कित्याक म्हळ्यार ताजे मुखारच्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा संजयान कसं म्हळ्यार तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नीवता म्हणून येदोवर ते कृष्ण आणि अर्जुनाले साख्य भाव आशिल्ले एक गुरु आणि शिष्याल भाव येता गुरु तेदना शिष्य तागेले शरणागती येत की ताका रक्षण करचे काम गुरुल काम सो कृष्ण हांगा प्रसन्नीवा म्हळ्यार चिकी एक स्माइल घेवन तागेले ज्ञान दिवचे पळयता कोणाक अर्जुनाक कसं ज्ञान दिता म्हणून सांगल्यार आमी 11-12 दुखून पळयत हे तात्पर्य कृष्ण आशिल्ले कसले तात्पर्य टीक बरयले आचार्यान कसं म्हळ्यार
येदोवरती तो शिष्य जावन आशिल्लो आनी सॉरी येदोवरती तो कृष्ण अर्जुन तागेले स्नेहित जावन आशिल्लो फ्रेंड जावन आशिल्लो आतां तो म्हगेलो शिष्य जाल्ला म्हणजे न्हू कृष्ण एक स्माइल दिता आनी मुखार सून सांगता इकरा श्लोकांत तो सांगता कसं म्हळ्यार श्री भगवान वाचा म्हण सांगता श्री भगवान वाचा अशोचानम अशोचस्वम प्रज्ञावाजंच भासचे गतासून न अनुशोचन्ति पंडिता म्हणून तू पंडितशी उलयतास येदोवरते तू कोणा कितेरी पंडित विद्वांसशी उलयतास कोणा कितेरी योग्य नातील जनाक कितेरी उलयतास पंडित जालेले निमित्त तांगे कितेरी शोक करची तसल तुगेले तुगेल कॅरेक्टर न्ही म्हणून सांगतास तांगे कितेरी दुःख करची तसल कॅरेक्टर तुगेल न्ही म्हणून अर्जुनाक तो चॅस्टायज करता सो आनी कृष्ण ताका आत्मज्ञान दिवच्याक हे शूर करता 12 अध्याय देखून 12 श्लोका देखून सांगता सो हे 12 श्लोका कसं म्हळ्यार हे महत्व जालेले श्लोक कित्याक म्हळ्यार ह्या श्लोकांतू आमकां अर्थ जाता कसं म्हळ्यार कृष्णान सांगचे आमी हे देह न्ही आमी आत्म म्हणून या श्लोक प्रत्येक वाजूचे कळल्यार वाजू येता म्हगेलो न्ही जाल्यार कडे ट्राय करेत तुमी जाल्यार नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे मयमत परम म्हणून सांगता अर्जुन कृष्ण हांगा कसं म्हण सांगता म्हळ्यार केदना हांव दवो तूं दवो हे राय दवो कोणी दवो हांगा आशिल्ली ना म्हणना फुडें आनी आसता म्हूण आसताची आनी फूड वरे आसताची म्हणून कृष्ण अर्जुना सांगता ह्या ज्ञान कसं म्हळ्यार हे आत्मज्ञान दिता सांगा आत्मज्ञान कसं न्ही म्हळ्यार हे ध्येय आत्म ध्येय न्ही हे आत्माक मरण ना देहाक मरण आसा देह मरणात देखून आमकां सेव करूं जायना बॉडी कॅन नेवर बी सेव्ड बट आत्मा हॅज नो एंड नो डेथ म्हणून सांगता सो इंडिव्हिज्युअलिटी म्हळ्यार व्यक्तित्व प्रत्येक जीवाक व्यक्तित्व आस म्हणून हांगा कृष्ण प्रूव करता कशी प्रूव करता म्हळ्यार सांगता फूड वरे आशिल्ली आमी आज वरे आसाची मुखारसून वरे आसाची कोण आसाची हे देह न्ही कोण म्हळ्यार कृष्ण सांगता हे आत्म हांव आशिल्लो तुवें आशिल्लो फुडें आशिल्लींची मागशी आसाची आनी मुखारसून वरे आसाची म्हणून सांगता ते कन्फर्म करता कसं म्हण सांगल्यार कितकी आमगेले संप्रदाय विंगड संप्रदायान सांगताची विंगड फिलॉसॉफीन सांगताची या देह सोडले नंतर आमी देवाले ಒಟ್ಟು ब्रह्मज्योतीन मर्ज जाताची ब्रह्माल ಒಟ್ಟು आमगेले देवाल ಒಟ್ಟು मर्ज जाताची म्हणले हे कॉन्सेप्टाक हांगा उत्तर दिता कसले म्हळ्यार आमगे इंडिव्हिज्युअलिटी आसा आमी आनी आत्म आनी परमात्मा विंगड म्हणून कृष्ण हांगा क्लियर सांगता कित्या म्हणून सांगल्यार आमी मर्ज जायनाची आत्मा आनी परमात्मा ಒಟ್ಟು मर्ज जायनाची म्हणून हांगा कृष्णान क्लियर जावन सांग कित्याक म्हळ्यार फुडें आशिल्लींची आमी आत्ता आसाची मुखारसून आसाची म्हळ्यार आमी विंगड इंडिव्हिज्युअल म्हणून आमकां अर्थ जाता सो हे हांवें कथा उपनिषदांत बरें सांगिल्लें आसा श्लोकांत सो हाजे नंतर हे विंगड प्रभुपादान दिलेले अर्थ कोण येवचे कशें म्हळ्यार ह्या स्लायडान पळोवेत तुमी तातूंत आत्म कंडिशन सोल मुक्त बद्ध आत्म दो मुक्त आत्म फुडें आशिल्लींची आत्ता आशिल्लींची आनी फ्युचरांत आशिल्लींची आनी मुखारसून वर आसाची म्हण कळटा आनी बद्ध आत्माक मुक्त आत्माक कोण पोशण करता म्हळ्यार सुप्रीम पर्सनालिटी परमात्मा म्हणून अर्थ कोण घेवत अनेक अर्थ कोण घेवत ह्या श्लोका निमित्त कसं म्हणून सांगल्यार कृष्ण म्हळ्यार कोण कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष आनी कितली तो फिलॉसॉफीन सांगता की इस्कॉनानी विंगड नॉन कसं डिवोशनल सर्विस सांगता की तांणी कृष्ण हांगा भौतीक लोक येताना तो माया भितरी कवर जावन आशिल्लो म्हणून माया भितर कवर जावन आशिल्लो म्हणून जाल्यार आमगेल म्हणके आशिल्लो जाल्यार
कोणाकची एक भगवद्गीता सांगची तशी साध्य ना ते कृष्णान सांगिल्ले निमित्त आम्ही अर्थ कोण घेवत कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष म्हणून आणि तू तशीची प्रभुपादन सांगितलं असं एक उदाहरण देऊन घेऊन आम्ही एक मोहाचे बाटली घेतल्यारी मोहा बाटली एक भायर दुखून लेवल्यारी ताजी मोहा भितर असेल स्वाद घेवचे जातवे ना मोह कशेच म्हणून कळतवे बाटलीक लेवचे ना ताजी स्वाद घेवका म्हळ्यार बाटले दुखून आम्ही स्पुनान हातान मोह खाण घेवन हनी खाण घेवन तोंडा घालले मात ताजे अर्थ जाता हे नॉन डिवोटीक कृष्ण कसं करता म्हळ्यार ते भायर दुखून लेवची तशी मात दिता मात भगवद्गीता डिवोटी म्हळ्यार कृष्ण भक्तांक कृष्ण कसं करता म्हळ्यार ताजे स्वाद ताजे टेस्ट कसं नाही म्हणून घेवन कृष्ण अर्थ करतशी आमका भगवद्गीता सांगून दिता म्हणून प्रभुपादान तात्पर्यांत भावार्थांत बरयला अस 12 श्लोकांत तशी हे 13 श्लोकां वताना आम्ही 12 श्लोकांत कृष्णान सांगितलं असं आत्म म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगितलं असं आणि 13 श्लोका येताना कृष्ण सांगता असं आत्म आणि हे देहाक कसं नाही डिफरन्स म्हळ्यार व्यत्यास कसं नाही म्हणून सांगता असं ह्या दोन देहाक आणि आत्मा कसं डिफरन्स म्हणून सांगल्यार श्लोक कसं म्हणत म्हळ्यार देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तदा देहांतर प्राप्ती धीर तत्र न मुह्यति म्हणून सांगता कशी एक धीरा म्हळ्यार हांगो मेन वर्ड धीरा म्हळ्यार एक सोबर पर्सन ताका तो एक परफेक्ट नॉलेज असता मॅन हू हॅज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल इंडिव्हिज्युअल सोल हृदया भितर आशिल्ले आणि परमात्मा आणि नेचर हाजे पुरा ताका नॉलेज आशिल्ला धीरा म्हणटाची तो पर्सन एक आत्म देहा दुखून सोडले नंतर विंगड देहा वता पळयत हांगा कसं म्हळ्यार एक मंतारेले मेल नंतर ते देह आत्म भायर येवन अनेक जन्म घेता अनेक अवसूल जन्म पडटांत जन्म घेवन तो कसं जाता म्हळ्यार अनेपास जन्म येता जन्म येवन कौमार जाता कडेरी यौवन जाल्या नंतर कडेरी अनेपास मंतार जाल्या नंतर कसं जाता म्हळ्यार अनेपास मरता सो हे मरत नंतर अनेपास जीवन जाता म्हणून सांगता खाली हे आत्म मात्र थंय असता आशिल्लेची सायजार असता मात्र हे देह सान दुखून व्हड ते मंतारशी जाता मंतार जाल्या नंतर पास मरता अनेपास येता ते देहा भितर आशिल्ले कोण आत्म सेम असता म्हणून येनो कृष्ण सांगता आणि 22 श्लोकांत वरे सेम इलस्ट्रेशन कृष्ण सांगता कसं म्हळ्यार एक आम्ही अवंगाले पोरणे आम्ही अवंगाले घाल्या नंतर पोरणे जाल्यार कसं करताची त्या काण उडयताची मांसांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी ग्रहणानी नरोपराणी म्हणून सांगता कशी आम्ही पोरणे अवंगाले काण उडयता की आणि नव अवंगाल घालता की तशीची हे आत्म भितरी आम्ही आशिल्ले देहा भितर आशिल्ले आत्म या देह त्याग करता कशी आमकां जीर्ण जाल्ले कुळे या देह त्याग करून घेवन अनेक देह प्राप्ती करता म्हणून मुखारसून श्लोक 22 श्लोका तांतू कृष्ण उदाहरण देऊन घेवन अवंगाल्याचे उदाहरण देऊन घेवन सांगता हे पुरा नॉलेज कृष्ण कसले दिता म्हणून सांगल्यार अर्जुनाले अनुकंप जालेले अनुकंप म्हळ्यार तागेले कसं कंपॅशन जावन घेवन तागेले गुरु वैरी आणि भीष्माचार्य वैरी तागेले देहा वैर पळोवन घेवन सांगिल्ला तो उदाहरण दिवन घेवन कृष्ण सोलाचे आत्माचे ज्ञान दिता सो 14th श्लोकांत कसं म्हणटा म्हळ्यार हे अंडरस्टँड केलेले पर्सन कोण धीर जालेले पर्सन कसं म्हळ्यार अनित्य जालेले या ड्युअलिटीज म्हळ्यार द्वंद्वा भितरी तो मोह जावन घेवन आसना म्हणून कृष्ण अर्जुना सांगता मात्रात स्पर्शाशु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्य तांकितिष्ठ भारत म्हणून सांगता कृष्ण कसं म्हळ्यार या धीर पर्सन मुखारसून वचून अनित्य जालेले सुख द्वंद्व म्हळ्यार कसं सुख असता आणि
दुःख असता, शीत असता, उष्ण असता, मस्त नमने द्वंद्व असता आमगेल हे अंतू पळयल्यारी परिवारांत पळयल्यारी द्वंद्व मस्त आमगेल जिवनांत असता. त्या जीवनाचे द्वंद्वा भितर दुखून भायर येताल्याका ताका धीरा मात्रा स्पर्शाश कौंतेय म्हणून सांगता. कचेची त्या उदाहरण प्रभुपादन दिलेले कसल्याक म्हणून सांगले हांगा 2 उदाहरण 3 उदाहरण दिलेलं असं प्रभुपादन. एक क्षत्रिय केदारनाथाची युद्ध करताना आर्मीन तो केदारनाथ पळयना की हांव कोणा कितें युद्ध करचें म्हणून. अनेक उदाहरण दिलेलं असं प्रभुपादन. एक बायल मनीशी मे जूनांतू घरकडे गृहिणी घरकडे कितले शाक असो तागेल बामणा कितें तागेल चेडवा कितेरी ती रंदप करता कितले शाक असले री त्या कित्याक तो ती तडसून घेता त्या शाक्याक कित्याक म्हळ्यार त्या तेंगेले फॅमिली तागेले चेडवा कितेरी म्हणून घेवन रंदप करता तेची. आनी आमी अनेक प्रभुपादान उदाहरण दिलेले कोणे स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म असता की शिया वेळा जाल्यार थंड उदक सकाळी मार्गशीर्ष मासांत वरे थंड उदक न्हाता. कित्याक म्हळ्यार थंड उदक असल्यार आमी कसं नॉर्मली हुन उदक न्हावचें पळयताचे केदारनाथ जाल्यार ती थंड टायमार थंड उदक न्हाताची म्हणून प्रभुपाद हें उदाहरण दिवन घेवन स्पर्श पण धीर जालेले मनशाले लक्षण सांगता. तें सांगून घेवन कृष्ण अनेक सांगता 16th श्लोकांत 16 श्लोकांत कसं म्हळ्यार हे अस्तित्व नासलेले मुखारसून ऐक देहाक आणि निरंतर जावन घेवन आशिल्ले आत्मा बदलावण आसना बट दैहिक देहाक बदलावण आसता म्हणून सांगता. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरूपी दृष्टवंत तत्व यो न दर्शिबी म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार हांगा देहाक भितर आशिल्ले आत्म ताका बदलावण ना ते चेंजेस जायना बट हे देह 6 काइंड ऑफ चेंजेस जाता. आमगेले बर्थ दुखून डेथ ते 6 काइंड ऑफ चेंजेस जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. हे अर्थ करून घेतलो इन अ मोड ऑफ गुडनेस म्हळ्यार सात्विक गुणार असता. तो कोण अंडरस्टँड करनासता की तो पर्सन इन द मोड ऑफ इग्नोरन्स म्हणून प्रभुपाद सांगता सची. हांगा नेक्स्ट श्लोकांत प्रभुपाद सांगता सर डिफरंट क्वालिटीज ऑफ ए सोल. क्वालिटीज म्हळ्यार क्वालिटीज न्ही कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोल. कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोल म्हळ्यार विशेषता ताचे लक्षण कसं नाही म्हणून प्रभुपाद अंतू कृष्ण अंतू भगवद्गीता सांगता. 17 दुखून 17 to 25 ते सांगता असतात. 17 श्लोका अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशयव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति म्हणून सांगता अर्जुन कृष्ण. हांगा या देहांत आम्ही अर्थ कोण घेतले प्रकार एक आत्म खंय आसा म्हणून सांगल्यार मस्त जन सांगता की देहा भितर हृदया भितर आसा म्हणून सांगता. हृदया भितर आत्म आस म्हणून जाल्यार ते सर्वव्यापी परवेश द होल बॉडी म्हणून कृष्ण सांगता. सांगा खाली हृदया भितर आस म्हळ्यार हृदया भितर मात्र म्हूण न्ही ते सगळे जीवन सगळे देहाक ताका कॉन्शियसनेस ज्ञान म्हणून सांगता. हांगा पिक्चरांत पळोवच्या पुरो आमी तुमी एक मनीस हॉस्पिटल आसून घेवन ताका डिफॅब्रिलेशनान ताका डॉक्टर्स ताका रिवाइव करूं पळयताची. तो ऑलरेडी तो देह सोडून आत्म देह सोडून घेवन वचून आसता. तसल मनशाक फुल बॉडीले अंत असल्यार नासल्यार ताका कसले रिवाइव करूं जायना म्हणून आत्मदेहा भितर ना म्हणून जाल्यार कितले तुम्ही प्रयत्न केल्यार ते तुम्ही हार्ट रिवाइव करूं पळयाची आनी कसं रिवाइव करूं पळयाची ते साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार आत्मदेहा दुखून भायर गेल्ले म्हणून जाल्यार त्या जड देह खाली जड मात्र म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेवता. सो आणि कृष्ण सांगता अविनाशी जालेले तसले या देहाक तुम्ही अर्थ ताका मेजर करूं जायना म्हणून कृष्ण सांगता असता. तशी 17 श्लोका 18 श्लोका आणि 19 श्लोकांत वरे कोणाक मारू जायना की तो आत्म म्हणून ज्ञान दिता. तशी 20 श्लोकांत सांगता कसं म्हळ्यार
न जायते व्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे म्हणून सांगतात. या जन्मनातील आत्मा आत्मा केदना जन्मना मरणना आणि केदनाची तो नाशिल म्हणना आणि तो अनबॉर्न अजा अजा म्हणजे अनबॉर्न म्हणून कृष्ण आता आत्माचे ज्ञान आत्म कसले तू या देह मारल्यारी खाली तू देहा मारल्या म्हणके दत्ता वेरस तू आत्म मर या मर सांगता हंगा कृष्ण 20 श्लोकांत तशीची अनेक विंगड ज्ञान दिता कसं म्हणणारी हे तू 21 श्लोकांत कसं म्हणत म्हणणारी आत्म अविनाशी अविनाशी तक्का मरणना आणि जन्मना आणि क्षयवरना ते तशी म्हण गोत्तशील मनुष्याक गोत्तस म्हण जाल्यारी त्या मनशा मारल्यारीची तक्का काय प्रॉब्लेम ना कित्या म्हणल्यार तो मेल नंतर कित्या म्हणल्यार अर्जुनाले दवरते कसलं अंडरस्टँडिंग मिगेले गुरु मिगेले आज्जो म्हण घेवन पिज्जो म्हण घेवन ते अंडरस्टँडिंग आतून भायर काडचे कसं करता म्हळ्यार तांणी मेल्ल्यारीची हांगा तांकां मुखार सुनू त्या युद्धभूमी क्षत्रिय जावन मेल्ल्यारी तांकां मुखार सुनू तांकां अनेक मनुष्य जन्म मेळच्या पुरो तांगेल कर्मावेरी दवो तांणी मुखार सुनू आणि वयचे हायर प्लॅनेटरी सिस्टमांतू वच्च्या पुरो तांणी म्हण घेवन कृष्ण ह्या श्लोकान सांगता कित्या म्हळ्यार कृष्ण हांगा गुरुल स्थानार आशिल्ले निमित्त गुरून कसं सांगला पळय त्या करचे ऑथेंटिक कशी म्हण अर्थ करून घेवचे म्हळ्यार आमी एक कोर्टांत जड्जान एक मनशाक मरणदंड म्हळ्यार ताका फाशी दिता म्हणून पळयल्यारी ता कोणाले ऑर्डर प्रकार दिवचे ताणें ते एक कॉन्स्टिट्युशनल हाजी प्रकार दिवचे ताजे रुल्सा प्रकार त्या निमित्त तो जड्जाक तो ताजे कर्माचे बंधन आसना तेची एक अनेक उदाहरणांनी प्रवच म्हळ्यार एक सैनिक वच्चे घेवन युद्धांत अनेक विंगड देशाचे सैनिकाक मारले म्हण जाल्यार ताका मेडल दिताची तेच सैनिक येवन घेवन गांवां येवन घेवन अनेक लोकांचे एक नागरिकाक मारले म्हण जाल्यार सिटीजना मारले म्हण जाल्यार ताका जैला भितर घालताची कित्याक म्हळ्यार ताका ऑथरायझेशन ना थंय मारचे बट युद्धांत ताका ऑथरायझेशन आसता हांगा कृष्ण ताका अर्जुनाक ऑथरायज करता आसा कित्याक म्हळ्यार तो सुप्रीम लॉर्ड आशिल्ले निमित्त ताण सांगिल्ले म्हणके आयकुचेच आशिल्ले आमगेले कर्तव्य जाल्ले निमित्त आनी ताका हे ज्ञान जे आमगेले आत्मज्ञान दिल्ले निमित्त कृष्णाल सांगिल्ले म्हणके ताणे आयकुका जाता तशे निमित्त आनी अनेक सांगता मुखार सुनू कृष्ण कसं म्हळ्यार मांसांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी ग्रहणानी नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी अन्याति सम्याति नवानी देही म्हणून सांगता कशी आम्ही श्लोक फुडल्या 13 श्लोकांत हांव तुमकां दिलेलो आसा कशी आम्ही एक अवंगाले पोरणे अवंगाले काणूड 9 अवंगाल घालता की तशीच आत्म हे जीर्ण जालेले तसले देह त्याग करून घेवन विंगड देहाक वत्ता म्हणून हांग तुम्ही पिक्चरांत पळोवन अशा पुरो हांगा एक मनुष्य देह त्याग केले नंतर तागेल कर्म हाजे प्रकार एक मनुष्य दवो प्राणी जन्मांत तो नेक्स्ट जन्म मेळता म्हणून घेवन तस जाल्यार आम्ही अर्थ करून घेवत प्रभुपादान हांगा कसं बरयला म्हणून सांगल्यार बरे अंतू भावार्थांतू आमगेले आत्मा वटू एक परमात्मा बशिल आसा परमात्मा बशिल आशिल म्हण जाल्यार तो विटनेस जावन बशिल आशिल कसं म्हळ्यार हांगा कठोपनिषदांत आणि मंडक उपनिषदांत दिलेले ताचे प्रकार कसं म्हळ्यार एक रुखारी दोन्ही पक्षी बसून आसा एक पक्षी कसं करता म्हळ्यार रुखार बशील पुरा फल खाता आसता हेकडे तेकडे उडोवन घेवन फल खाता आसता ते अनेक पक्षी कसं करता म्हळ्यार ते फल खाता आशिल्ले पक्षीक पळोवन घेवन केदान मिगेल दिकान पळयता हे म्हाका मागीर कितें अट्रॅक्ट करता म्हणून घेवन पळयता आसता हे पक्षी 2 पक्षी कसं नाही म्हणून सांगिल्लें आसा मुंडक उपनिषदांत फर्स्ट पक्षी फल खाता आशिल्ले जीवा अनेक आशिल्ले म्हळ्यार परमात्मा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड म्हणून परमात्मा जावन घेवन कृष्ण म्हणून सांगिल्लें आसा ते जालें की एक जीव एक देहा दुखून अनेक देहा गेल्यार तो आसता की ना म्हणून हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभू
प्रभु जी हरे हरे कृष्णा स्टॉप करो का सॉरी हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु जी आज Sorry, ही प्रभु. थोड़े कोण कंक्लूड करूया तर बाकीच वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट 2 सेशंस. Yeah, okay, Prabhu. Just 2 Sorry minutes. Prabhu, sorry, please forgive me. Please forgive me to stop, please. Yeah, okay. Yeah, okay, Prabhu. Okay, Prabhu. Hare Krishna. So we'll continue in the next class, Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So आम्ही येदवरती पळयलास सोल कशी कंची आसा म्हणून घेऊन येदवरती पळयलास नेक्स्ट क्लास दुखून अनेक विंगड प्रश्न तंतु कृष्णान अर्जुना निमगेला लक्क ज्ञान योगांतु दुखून सॉरी कर्म कांड दुखून कशी आन्सर दिता असं म्हणून घेऊन अर्जुना प्रश्न का आम्ही पळावे. हरे कृष्ण. थँक्यू मुरलीधर प्रभू. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण.